नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। नाफ्ताचे लचाण दोना पावला सावन हालपाची चिन्ह ना। एमपीटी नाफ्ता काढलो ई ऑक्शनाक दूषित म्हूण डिक्लेअर करून मेकळे। नाफ्ता दूषित म्हूण कोणे केन्ना कशें कन्फर्म केलें? वाड्याचेर वाडे। महाराजकारण सुप्रीम कोर्टान बहुमत असल्यार ताबडतोब विधानसभेत सिद्ध करचे। काँग्रेस कोर्टान मागले तेख्याचे पत्र। सोमारान निर्णायक सुनावणी। राष्ट्रवादीचे फुटीर सल्ले फाटी। अजित पवार एकटो। माधवीचेर दिल्ले वादग्रस्त क्लिअरन्स फाटी घेवचे। गोवा फॉरवर्डाची केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक चीट। कर्नाटकाक बेकायदेशीर प्रकल्पाचे काम फुडें व्हरूंक चिटये वरवीं परवानगी। विजयाचो दावो। मायनिंग सुरू जाल्यार मीन येरादारी करूंक गोंयाक ना बार्जी। एका तेंपार आशिल्ल्यो 300 मायज सध्या फक्त 8 कंडिशनात। बार्जवाले सोदतात मेंटेनन्स रिपेराक सरकारा वरवीं रिणाचो आधार। दूधकारांच्या हातार म्हयन्याचे म्हयने पडना आधारभूत मोल। सरकार सोसायट्यांनी बसोवंक सोदता ऑटोमॅटिक मिल्क कलेक्शन मशिनां। सोसायट्यांचो विरोध। चोपड्यावेलो हिशोब सोडपाची ना तयारी। आणि ISL मॅची वेळार गैरवर्तणूक। FC गोवाचो दुंगेल 3 मॅची बुमोस आणि नॉर्थ इस्टाचो काय हियरिंग 2 मॅची सस्पेंड। सिंधुदुर्ग लायव्हाच्या सावंतवाडीतले सिटी ऑन सायकल रॅलीक लोक आणि सायकलिस्टांचो बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स। क्लीन सिंधुदुर्ग ग्रीन सिंधुदुर्गाचो संदेश। नाफ्ताचे लचाण दोना पावला सावन बेगीन हालपाची चिन्ह दिसना। एमपीटीन दोना पावलो खडपांनी घराबो केल्ल्या नुशी नलिनीतलो नाफ्ता ई ऑक्शनार काडला। एमपीटीन तांची वेबसायट MSTCचेर ई ऑक्शनाचेर टेंडर मागयतना दूषित नाफ्ता म्हूण डिक्लेअर केल्ल्यान प्रकरणाक नवें मोडण। तातूंत दूषित नाफ्ता आसा म्हूण कोणे केन्ना कशें कन्फर्म केलें हें एक मोठें कुवाडें। ही बोट दोना पावलाच उरपाची काय म्हूण प्रश्नचिन्ह। नाफ्ताचे बोटीचे केशीची आशिल्ली कुवाडीच सुटनात। तातूंत दिशीं दिशीं नवी कुवाडी। नाफ्ता ऑपरेशनाचे डेडलायन फुडें धुकलत आसा। दर एकलो आपल्या वेले काडून दुसऱ्याचे माथ्यार मारता। आतां नवो इश्यू। एमपीटीन नाफ्ताचे ई ऑक्शन डिक्लेअर केला। MSTC वेबसायटीर एमपीटी ई ऑक्शनाक काडला तो नाफ्ता दूषित म्हूण डिक्लेअर करून मेकळे। सरकार नाफ्ता दूषित जाल्लो ना म्हूण सांगीत आसा। नाफ्ताचे सॅम्पल अजून मेरेन तरी काडिल्ले ना। तेन्ना एमपीटीन नाफ्ता दूषित म्हूण कसो डिक्लेअर केलो? कस्टम्सान वा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान डिक्लेअर करूंक परवानगी दिल्या? कस्टम्सांतली सुत्रां सांगता ते प्रमाण तांकां हे विशीं कांयच खबर ना। टेंडर घालूंक 10 जाण इत्सूक आयले आनी दरेका कडल्यान 10 लाख रुपया डिपॉझिट घेतल्यार एमपीटी कडेन 1 कोटी रुपया आडकून उरूंक शकतात। नाफ्तान भरिल्ले हे बोटी विशीं कांयच खबर नासल्यार टेंडर घालूंक फुडें सरपी त्रासांत पडूंक शकता। एखाद्याक टेंडर मेळ्ळें आनी कस्टम्सान नाफ्ता ना म्हूण डिक्लेअर केल्यार मागीर कितें? 200% कस्टम्स ड्युटी भरची पडटली। कस्टम्स शेनवारा बोटींतल्यान नाफ्ताचे सॅम्पल काडपाचे आशिल्ले, मात कांय कारणांक लागून तें काम जालें ना म्हूण एमपीटीची सुत्रां सांगता। एमपीटी सप्तका भितर टेंडर प्रक्रिया सोंपोवपाची आसा। तेन्ना एखाद्याक टेंडर मेळ्ळें आनी तो कामाक फुडें सरलो जाल्यार ताका कस्टम्स प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडच्यान क्लिअरन्स मेळटले काय म्हूण प्रश्न। प्रकरण चडार पडल्यार तोवूय कोर्टान पावलो जाल्यार नाफ्तान भरिल्ले लचाण आसा थंयच खडपांनी। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। महाराष्ट्राचे राजकारण आयतार म्हणनासतना सुप्रीम कोर्टांत पावले। बीजेपीच्या फडणवीस सरकारा कडेन बहुमत असल्यार तें ताबडतोब विधानसभेत सिद्ध करचें म्हूण काँग्रेस कोर्टान राज्यपालाचो आदेश तशेंच अजित पवाराचे तेक्याचे पत्र मागलां। कोर्टान निर्णायक सुनावणी सोमारा सकाळीं दवरल्या। राष्ट्रवादीचे आमदार एक करून फाटीं सरिल्ल्यान अजित पवार एकटो पडलो। ताकाय परत हाडप चलना। 105 आमदाराची बीजेपी 144चे बहुमताक कशीच तेंकना। हमने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि फौरी तौर से एक फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित करने के लिए ऑर्डर किया जाए, ताकि ये साबित हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी द्वारा जो सरकार बनाई गई है
वो एक नाजायज सरकार है जिसके पास बहुमत नहीं, पर इसका निर्णय केवल फ्लोर टेस्ट में हो सकता है। इसलिए ये दरख्वास्त हमने अदालत के समक्ष रखी है, जिस पर कोई निर्णय आना अभी बाकी है। कल जब सारा रिकॉर्ड आएगा तो अदालत उसका संज्ञान लेकर दोनों पक्षों की बहस सुनकर इस पर निर्णय करेगी। और इस विषय का महत्व समझकर आज इतवार होते हुए भी आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात सुनी। जो फैसला दिया है कि कल 10:30 बजे मामला फिर से सुना जाएगा और उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय को अपनी अपनी बात और सारे कागजात सामने रखने के लिए कहे हैं। हमारी मांग ये है कि ये फडणवीस सरकार एक नाजायज सरकार है, इलेजिटिमेट सरकार है, इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। म्हादयचेर गोवा फॉरवर्डाचो थेट पर्यावरण राना मंत्रालयाकडेन पत्रव्यवहार। कळसा बांडोरा प्रकल्प पर्यावरण दाखलो नासतना फुडें व्हरूंक कर्नाटकाक क्लियरन्स दिवपी चीट बेगोबेग फाटी घेवची म्हूण अध्यक्ष विजयाची केंद्रीय मंत्रालयाक चीट। कर्नाटकाक क्लियरन्स दितना प्रकल्पाचो आवाठ आकार कित्याचोच विचार जाल्लो दिसना। रानवटी जिवावळ राखण कायदो मोडून प्रकल्प चल्ला आनी ताका मंत्रालयान चिटये वरवीं बावटो दाखयला म्हूण दावो। गोंयांत मायनिंग सुरू जाल्यारय मिनाचे येरादारीक बार्जींचो उणाव। गोवा बार्ज संघटनेकडेन आशिल्ल्यो मिनाच्यो 300 मायज बार्जींतल्यो फक्त 8 बार्जी सध्या चालू कंडिशनांत आसात। बाकीच्यो विकल्यात, स्क्रॅप जाल्यात, मोडल्यात। मोडिल्ल्यो बार्जी सारक्यो करूंक रीण मेळचें म्हणून बार्जवाल्यांची संघटना सरकारा वरवीं आधार मागता। मजगतीं सेजा आनी साळगांवकारांत 14 बार्जी मीन येरादारीक तयार दवरल्यात। मायनिंग चालू आशिल्ले तेन्ना 224 मोठ्यो बार्जी मीन येरादारीक वापरताले। 212 मायनिंग बंद जाले उपरांत 142 बार्जी स्क्रॅपाक गेल्यो विकल्यो। 2015 मायनिंग सुरू जाल्ले तेन्ना फक्त 82 बार्जी चालू जाल्यो। 2018 सुप्रीम कोर्टान मायनिंग बंदी लागू करतकीच 32 बार्जी बिझनेसाक गोंया भायर गेल्यो, 50 उरल्यो। तातूंतल्यो 10 स्क्रॅपाक गेल्यो। 34 बार्जी सारक्यो करूंक जाय जाल्यार 6 मोठ्यो बार्जी सध्या चालू आसात। ल्हान 80 बार्जींतल्यो 50 स्क्रॅप जाल्यो विकल्यो। 30तल्यो 12 बार्जी रेडी पोर्टार आनी 2 मंगळुरा पावल्यो। उरिल्ल्या 16तल्यो 12 बार्जी सारक्यो करूंक जाय। 2 रिपेर जावन चालू आसात। 6 मोठ्यो आनी 2 ल्हान धरून 8 बार्जी सध्या चालू आसात। बार्जी सारक्यो करूंक रीण घेवंक आतां बार्जवाल्यांक मुख्यमंत्र्याचो आदार जाय। We do not want any subsidy or grant from the government. We are only saying give us a soft loan through some bank. Once the business starts, we will start repaying. आम्ही आमचे चीफ मिनिस्टराक सांगले की पोजिशन एकदम सिरियस आसा। 2012 आमचे गोवा बार्ज असोसिएशनाचे 304 मेंबर वेसल्स आशिल्ले आनी बार्ज्यो आशिल्ले। आतां लास्ट बोटीक फक्त 6 बार्ज्यो आशिल्ले। फाल्यां तुमी प्रयत्न केले एक्सपोर्ट स्टार्ट करपाक आनी बार्ज्यो ना जाल्यार कितें ट्रकान हाडले मरमुगांव, ट्रकान जावचेच ना। Okay, so आमचे आसा चीफ मिनिस्टराक आमकां हेल्प कर so that the barge industry can survive. Now if you are going to go for 20 million tons, you require minimum 80 barges, 80 big barges and 10-12 small barges. खंय आसा? तूं कितले मायनिंग स्टार्ट केले जाल्यार आनी barges are not ready, you will not be able to export. No, he is also weighing the pros and cons की बाबा खंयच्यान पैसे अरेंज करपाक मेळटा, whether it is possible, because EDC also is covered under RBI guidelines. Goa state also is covered under RBI guidelines, but in त्या सुवर्ण मध्य खंय तरी घालपाक जाय. And temporarily parking of funds, if that can be done till the mining starts, like if he is confident कि December 19 mining start होता, if he is confident then it is worth taking the risk, otherwise barges will not be available at all. मायनिंग कंपन्यांच्यो 62 बार्जी आशिल्ल्यो, तातूंतल्यो 28 विकल्यो आनी स्क्रॅप केल्यो। उरिल्ल्या 34तल्यो 14 बार्जी मीन येरादारीक तयार केल्यात, बाकीच्यो 20 सारक्यो करपाच्यो आसात। गोंय सरकारान सांगला त्या प्रमाण डिसेंबरा उपरांत मायनिंग सुरू जाल्यार मायनिंग कंपन्यांच्यो 14 सोडून फकत 8 बार्जीच येरादारी खातीर मेळटल्यो। आंकडो 300 वयल्यान 8चेर। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळयेकार। घेव एक कमर्शियल ब्रेक। दूधकारांच्या हातार म्हयन्याच्या म्हयने आधारभूत मोल पडना। सोसायटींनी ऑटोमॅटिक मिल्क कलेक्शन युनिट बसोवपाचो सरकाराचो प्लान। हाका लागून गोरवां सांबाळ खात्याक आधारभूत मोल क्लियर करप खंय सोंपें जातलें। फोंड्या 70 तालुक्यांनी कांय सोसायटींनी प्रायोगीक तत्वार मशिनां बसयल्यांत, मात चडशा सोसायट्यांचो विरोध।
तांकां हिशोब जाय तांच्या हातांत चोपड्याचेर. सध्या दूधकारांच्या हातार 3-3 म्हयन्यांनी आधारभूत मोल पडटा. दूधकारांक खर्चाक आदार म्हूण सरकार म्हयन्याचे म्हयन्याक आधारभूत मोल दिवपाची येवजण चलयता. गोरवां सांबाळ खातीर सगळ्या दूध सोसायट्यांनी 150 ऑटोमॅटीक मिल्क कलेक्शन युनिट बसोवपाचें आसा. संचालक संतोष देसाय प्रुडंटा कडेन उलयलो. हाका लागून दूध कितलें जालें तें नित्या भशेन हातान चोपडेर बरोवचें पडचें ना. आतां हो जो प्रोसेस आसा जी मॅन्युअली केल्ल्या कारणान तांकां टायम वता. तर प्रत्येक म्हयन्याक 30 तारीख समजा 30 किंवा 31 म्हयन्याचे 1 ते 2 तारखेक त्यांनी स्टेटमेंट काडून आमकां धाडलो जायत. तो सगळो ऑटो जनरेटेड बील सगळें आयलें तातूंत आमी 40% प्रोग्रामींग केल्लें आसा. सो आनी डे टू डे इट इज ऑनलायन तुमकां मॅन्युअली कांयच करपा येना. सो डे टू डे रिपोर्ट जनरेट जातलो, मंथली रिपोर्ट जनरेट जातलो. सो इमिडिएटली ह्या म्हयन्याच्या दुसऱ्या म्हयन्याक आमी पेमेंट करपाक शकतले. आनी आतां जे 3 म्हयने वता ते आमी एवरी मंथ वील बी एबल टू गिव. हातूंत फक्त आमकां सहकार्य जाय तें डेअरी सोसायटीचें. आनी मशिनां आसा ती मशिनां डेलिकेट मशीन आसा ती तांणी वेवस्थीत चलोवपाचें आसा. ताचे खातीर तेंचें सहकार्य जाय. आतां मेरेन सरकारान 13 कोटी आधारभूत मोल दूधकारां मेरेन पावयलां. 3 कोटींची बिलां खात्यान क्लियर केल्ली आसात. लागीं आतां पर्यंत 13 कोटी आमी दिल्ले आसा सपोर्ट प्रायस फ्रॉम एप्रील टू आतां ऑक्टोबर. हय येस. आनी आतां लागीं 3 कोटीची बिलां ऑलरेडी आमी धाडलेलीं आसा. सो हो जो क्वॉर्टरली आमचो जो पेमेंट आसा तो क्वॉर्टरली रेगुलर जाता. आनी कांय कारणां खातीर समजा आमकां बिलां येवपाक लेट जालें जायत सोसायटी कडल्यान. हाचे खातीर आमकां सोसायटी कडल्यान म्हणटा सहकार्य जाय की त्यांनी टायमान धाडपा जाय. आनी हाचेर एक बरो उपाय म्हणून आमी ऑटोमॅटीक मिल्क कलेक्शन युनिट्स बसयल्ले आसा. फोंड्या आनी 70 तालुक्यांनी दूध सोसायट्यांनी प्रायोगीक तत्वाचेर गोरवां सांबाळ खात्यान ऑटोमॅटीक मिल्क कलेक्शन युनिट घाल्यात. असले युनिट घाल्ल्यान सोसायट्यांनी गैरवेव्हाराक वावूय कमी. मात खात्याचे स्किमीक चडशा सोसायट्यांचो विरोध. तांकां हिशोब ऑटोमॅटीक न्ही तांच्या हातान जाय. ते एक सारके पारंपारीक चोपड्यांचेरूच लेखी नोंद दवरूंक सोदतात. तांकां पडला तांचे दूधकारांचे दूधकारांक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को रस्त्यार भोंवपी बेवारशी गोरवांचे कळप दिशी वाडत आसात. गोरवांक लागून एक्सिडेंटांनी लोक मरपाकय लागले. गोरवांय मरतात. लोकांक तिडक. पालिका धरून एकय सरकारी यंत्रणा गोरवांचो बंदोबस्त करूंक उपेगाची ना. पालिके कडेन तर कसली वेवस्थाच ना. आयज वास्को शहराची इतली खतरनाक परिस्थिती जाल्लेली आसा आनी जो मनीस घरांतसून भायर सरता तो युद्धाक गेल्ल्या भाशेन परत येतलो काय ना हेची पुराय एक चिंता पडलेली आसता घरांतल्या लोकांक. कालूच आमी पळयलो आमच्या वास्को एक FL गोम्स रोडाचेर खतरनाक एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटान ऑन द स्पॉट तो बाबडो 33 जाण्टेलो आमचो मरून गेलो. सो अशा लोकांक आमी होगडावपा लागले. हेची एकच म्हाका चिंता लागता आनी भंय दिसता की हे जे कॅटल आसा पळय, ही जी गोरवां आसा ही रोडार बसता, हेंकां कोणूच ना लायनीर घालपाक. आमी म्युनिसिपालिटीन इतले फावटी झगडटा आमच्या रुलींग पॅनला कडेन की तांकां खंय तरी तुमी कॅटला खातीर जागो आयडेंटिफाय करा आनी तांकां एकी कडेन धरात. म्हाका एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क पडला कित्याक ऑथॉरिटी हांगासर उगी आसात, कित्याक आमचे MLAs उगी आसात आनी कित्याक हेचेर एक बरोसो एक ठोस निर्णय घेवन एक कॅटल म्हणटा तो प्रॉब्लम सुटावो करिनात. हेची हांव खंत व्यक्त करता. जी भटकी गुरां जी आमी म्हणटा पळय तो आयज पूर्ण शहरान ती भटकत आसात आनी तेचेर कोणूच कांय विचार करना. गेल्या वर्सा आमी मुरगांव हिंदू समाजा तर्फे सरकाराक पत्र बरयलें की आमकां कांय तरी जमीन दिवची, कारण निदान ताची वेवस्था आमी तरी करतले, तांची देखभाल करतले. काही अशे घटना जाता की तांचेर एक्सिडेंट जाता पडटा तेंचे कोण पळयना. तेची काळजी घेवपाचे आमी प्रयत्न केले पूण खंय आजून कांयच एक्शन जावना. सो ताका लागून सरकारा कडेन हांव विनंती करता खंय तरी आमकां जागो घेवन दिवचो ताकी आमी पूर्ण भटकेकरांचे पूर्ण ह्या तालुक्यांतली आमी वेवस्था करतले. विचारल्यार पालिकेचो CEO म्हणटा गोरवांक उपाय काडप चल्ला. 15-20 दिसां भितर खंय सगळे जाग्यार पडटले. कॅटल्स स्ट्रे कॅटल्स आसा ताका लागून आमी ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट केला. इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमकां ते लिफ्ट करपाक गाडी लागतली हायड्रोलीक. ती गाडयेक लागून आमी प्रपोजल दिला. दुसरें म्हणल्यार एक आमी ते एक NGO आयडेंटिफाय केला, तांचे बरोबर आमची उलोवणी चालू आसा. कित्याक गोरवां जर तर आमी फाल्यां इम्पाउंड केली ती व्हरून दवरपाक जाय आनी कोणे तरी तांचे कॅर घेवपाक जाय. हाका लागून NGO आसा तांचे कडेन आमी कॉन्टेक्ट केला आनी दे हॅव एग्रीड. फक्त आमचो तांचो एक MOU सायन जावपाचो उरला. तशेंच आमी ती फाल्यां जर तर आमची ती गोरवांक पळयतात, दे आर टेकिंग केअर जाल्यार तांकां आमी कितें तरी मागीर पयशे दिवचे पडटले. ताज्या बाबतींत आमचें उलोवणें चालू आसा. इन शॉर्टली एक 15-20 दिसांनी इट वील मटेरियलायज आमचो MOU जातलो आनी आमी स्ट्रे कॅटल्स आसा ताजेर एक्शन घेतलें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.
आज मेरेन सिनेमाक भारतांत तितले कोणे सिरियस घेतिल्ले ना. जशे युरोपियन देशांनी सरकारी पावड्यार फिल्म निर्मीत करपाक अर्थीक आदार मेळटा तसो मेळपाची गरज आसा. मराठी फिल्म माय घाटाचो दिग्दर्शक अनंत महादेवन इफीक आयिल्ले कडेन मिडिया कडेन उलयलो. बरोबर फिल्माचे बाकीचे कलाकारय आशिल्ले. Everybody loved the film yesterday. When we showed it to a select and a sample audience, the women were weeping in the audience. The thing is that there is an audience for these films. It's the distributors and the exhibitors who do not have the guts to give us a show. We tell them, give us the smallest Audi. We don't want more than 100 seats. Give us the 100-seater Audi. Find it full every week. Take it to the second week. Increase it cinema by cinema. Do not charge 300 rupees for a My Ghat. No one's going to come and watch My Ghat for 300. Charge us 100 rupees. You will get more footfalls at 100 rupees than at 300 rupees. They refuse to change their policies. The distributors do not want to take the chance or the risk. How do you expect these films to reach? I mean, we want our films to reach the maximum audience. We find the festival route because this is where it takes off. You know, but then it has to reach a wider audience, and every time you sell one ticket, it is a commercial film. Please do not call our films non-commercial films. They are commercial films. We want to sell tickets. No, the Indian government has a history of not supporting art. So let us not, expect anything from the Indian government for cinema. But there are subsidies, like in Maharashtra, they give you a subsidy for this thing, which is very useful for a producer to recover a lot of their expenses. But I wish, like in most of the European countries where films are produced by government agencies, I wish the government would come forward and acknowledge. I mean, they can put a minimum standard of, or a criteria of merit for a film. Only then would they support it. But we would welcome that, and I wish we would do it. I mean, I don't think in India anyone takes cinema seriously. ड्रग्स आनी पेडलर फक्त दर्यादेगांनीच उरिल्ले ना. गोंय उट्टा गोंय जावंक लागलां. एक्सिडेंटल मुख्यमंत्र्याचें गोंयाचेर लक्ष ना म्हूण गोवा यूथ फॉरवर्डान इशू केलो. विनोद पालयेकारान ड्रग्साचो विशय काडलो म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यांनी मायकल लोबोक कोंत्र गेलां. गोवा फॉरवर्ड ड्रग्साचो विशय लावन धरतले. गोयचे एक्सिडेंटल सीएम अशें म्हणटात की फाटल्या 2 म्हयन्यान खंय 3 कोटीचे ड्रग्स सापडलेले आसा. सो हाचो अर्थ असो जाता की गोंय राज्यान ड्रग्स खूब वाडत लागला अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर एक्सिडेंटल सीएम. तशेंच काल मायकल लोबोन प्रेस घेतिल्ली आनी तातूंत तेणी सांगलेलें की ड्रग्स खंय कोस्टल बेल्टान न्ही तर गांवांनी चड सापडटा खंय. म्हाका अशें दिसता की अंडर द लिडरशीप ऑफ अवर एक्सिडेंटल सीएम गोंय राज्य हें आसा पळय आमचें तें उरता गोंय जावन पडलेलें आसा. विनोद पालयेकारान जे दाखोवन दिल्लें आसा जो ड्रग्स चलता गांवांत तसोच कोस्टल बेल्टान इंटरलँडान सुद्दां ड्रग्स जो पावल्लो आसा. जे होम डिपार्टमेंट आसा ते तुज्या अंडर आसा आनी तुजें काम तेणी केल्लें आसा एक्चुअली. आनी जे VIP पुलीस ऑफिसर आसा जायते तेंचे जे पॉलिटिकल जे कलेक्शन एजंट जाल्ले आसा तेंचे पॉलिटिकल बॉसीसाचे ते आमी सून वील बी एक्सपोज्ड. सम पुलीस ऑफिसर्स आर देयर विथ द प्रूफ. गोवा फॉरवर्ड जो आमचो पक्ष आसा तो आमी सदांच ड्रग्साक लागून सदांच फुडें आसतले. हे गोंय आमचें वाचोवपाक लागून. बिलांतल्यान 10% सर्व्हिस चार्ज काडपाचो आनी कंत्राटी पद्दत लागू करपाचे केंद्राच्या निर्णयाक भारतीय हॉटेल कर्मचारी महासंघान विरोध केला. कामगार कायद्यांत केल्ले दुरुस्ती आडी महासंघान आवाज काडूंक सुरवात केल्या. फेडरेशनाची गोंयांत 2 दीस बसका जाली. 8 जानेराक कामगारांचे देशव्यापी आंदोलनाक तेंको दिवपाचें महासंघान थारायलां. 10% service charge was a right granted to hotel workers by a parliamentary committee which has been discontinued last year by the central government. We are opposing that. And we are opposing the contract labor system. Day for yesterday, 2 days ago, government has decided to bring out new legislation to cover employees, as a result of which it is not possible to have any permanent employees in any sector. So we are opposing the changes government is introducing in the labor sector, labor law changes. We are opposing that.
In support of all these demands, national level trade union organization, government recognized 11 central trade union organizations. They have taken a collective decision along with other unions and federations all over the country. Once again, we should stand together and oppose the attack on the working class, attack on the workers, irrespective of the sector, whether it's a private sector, public sector, or in manufacturing sector or civil sector. On January 8, there is going to be a nationwide one-day strike. All workers and unions have agreed, irrespective of the party affiliation, to the best of my knowledge, including the ruling party affiliated union, that is Bharatiya Mazdoor Sangh, they have also taken a decision that we must oppose it. They will participate in the strike, I don't know. But all other unions have decided to participate in the strike. And in the hotel industry, in our convention, in our conference yesterday and today, we have decided that we must extend full support to the demands raised by the national level trade centers, and we must participate in demonstration, agitation and the campaign. ISL मॅचीच्या वेळार गैरवर्तणूक केली म्हूण ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान FC गोवाचे 2 आनी नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाचे एका प्लेयराक सस्पेंड केलो. 1 नोव्हेंबराक FC गोवा आनी नॉर्थ ईस्ट युनायटेड मॅची वेळार FC गोवाचे दुंगेल ह्युगो बुमोस आनी नॉर्थ ईस्टाच्या कांय हियरिंगा मदीं वाद जाल्लो. दुंगेलाक ते वेळार रेड कार्ड पडिल्लें. दुंगेलाक 3 जाल्यार बुमोस आनी हियरिंगाक 2 मॅची सस्पेंड केल्यात. आमच्या सिंधुदुर्ग लायव्हान सावंतवाडी घडोवन हाडिल्ल्या सिटी ऑन सायकल रॅलीक सायक्लिस्टांनी लोकांचो बरेपैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळो. घोशणांनी क्लीन सिंधुदुर्ग, ग्रीन सिंधुदुर्गाचो संदेश दीत सायकल रॅली जाली. सिंधुदुर्गांतले हजारां वयर सायक्लिस्ट सिटी ऑन सायकल रॅलींत वांटेकार जाल्ले. तुमच्या सोबत सुरू करतोय 10 किलोमीटरच्या या सायकल रॅलीला. ही त्या यशाच्या शिखरावरती पोहोचलेली टीम सिंधुदुर्ग लाईव्ह ही टीम आनी इतल्यान हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.